सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटून तुका बोलितां जमल्या एका मोनात तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या पुस्तुच्या रक्तामासां भू सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोर आणि पवित्र आत्म्याचे कोल तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ते म्हज्या मोगाचेनो भोव सुबीत मंदिर आणि ह्या मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या त्याच सम्या जेजूची स्तुती होगळाप करूंक आनी हो वर्तो दीस ताणें आमकां फावो केला. ह्या सकाळच्या फुडें ताची स्तुती होगळाप करूंक आमकां ताणें एकवटायले आल्तारी बोवारी. तर आमची काळजां मनां त्याचो जेजूक आमी उबारया आनी तो संतोश आनी तेचो दिनमसाचें काळीज आमचें तें आसूं दी. आनी आमी सगळें बलिदान भेटयता आसतना सर आमची इरादे आमी त्याच जेजू बाळकाच्या पांयां आमी समर्पीत करया. आनी आयची लिटर्जी आमकां एक स्मरण दिता आनी तो स्मरण जावन आसतना दोतोर भगवंत जुआंवचें कश्ट मरण म्हणजे ताका आज जिवशी मारले स्मरण आमी करता. आनी हो जावन आसा प्रवादी आमी सजणाव पोरण्या आनी नव्या तेस्तामांत तसो मध्यस्थ देवाचेर विश्वास धरतल्यांक देव केदीं साणिना आनी देव सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हणलें लिसांव आयच्या पयल्या वचपान जेरेमिया प्रवादीक देव दिता. पूण जुआंव बावतिस्ताकी येस मिसांव दिल्ले आनी ते मिसांव ताणें पूर्ण केले तसोच जीव येस स्वता खातीर. तर म्हाका चेनो हे मिसाचे बलिदान भेटयता आसतना परत आमी मागयाची सुकुरपा आमी सतान आनी नितें जियोंक आनी कितें भियेन आसतना देव आमचे संगे आसा म्हणलें चिंता सदांच आमचें तें चड बलिश्ट जावन त्या देवाच्या मोगान जियोंक आमी प्रयत्न करया. जायते फावटी आमी सुकोवन पडल्या नंतर परत आमचें उणेपण वळखून घेवया. परत त्याच दिवचे बॉक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणी मुसलमाना विसान सिंगता मनाची तोनासो वायट धरून आनी बरी सुजून आमी जायते पत्या ओम सोप्रात ओम सोप्रात ओम सोप्रात रापसू पतून सदां संकार मेळे सगळ्या देवतांनी आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सुपदिदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावोम. आमेन. सोमिया काकुक सोमिया काकुक क्रिस्ता काकुक क्रिस्ता काकुक सोमिया काकुक सोम्या काकुक. प्रार्थना. देवा आमच्या बापाक तुजे कुशे प्रमाणे स्नान जाता भगवंत जुवान जल्मान तशें मरण तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें सताक आनी निती गवाय दिवचे पसत ताणें आपलो जीव दिलो तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजोंक
आनी तुज्या पवित्रतेच्या धैर्यान आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तेजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. सरेस्परान जेरेमियाक म्हळें, पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्यां विरोध, तांच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंगडाचो खांबो, एक काशाची वणद करतलो. तीं सगळीं तुजे विरोध झुजतेलीं, पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसां, उलयता तो सरेस्पर. देवाचें उतार हें. देवाचें उदक. मुझे वोन तुझे नीतिवंतपण गाजयतेले. मुझे वोन तुझे नीतिवंतपण गाजयतेले. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुनसुबेदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन मुजें तारण कर. मुजें वोन तुजें नीतिवंतपण गाजयतेले. जातूं सर्वेस्परा मुजें कडप, मुज्या भद्रतेचो आसरो. जातूं म्हजो जीव वाटूंक कोटे. कित्याक तूं एकलोस मुजें कडप आनी कोटे नैवे. देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुझे वोन तुझे नीतिवंतपण गाजयतेले. तूं दुनिया म्हजो एकच बरवोसो. मुजे तरणे प्रायेर हांव तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मात हांव तुजेर हांव तेंकून रावला. मुजे आवयचे कुशींत हांव तूंच म्हजो सलयना. मुजे वोन तुजे नीतिवंतपण गाजयतेले. मुझे वोन तुजे नीतिवंतपण गाजयतेले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. नीतिपासो दुगदणी भोगतात ते कितले भागी. सर्गींचे रास्तांचे. Alleluia,
Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस पाव तुमचे सवे असो म्हाका म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. हेरोदिनीन सजण दाड जुवांक दरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदीन गेल्लो. आपल्या भावा पिलिपाचे बायले हेरोदियसा लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरो तिचे लागली लग्न जाल्लो पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवां ताका सांगिल्लें. देखून हेरोदियस दुवांचे द्वेश दवरनाशिल्ली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतेली. पूण तिका हे साथ जालें ना कित्याक जुवां एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरो ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतलो. साबार पावटी जुवांची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितर ताका समाधान भोगतले तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदिसा एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनापतींक आनी गालिलेंत त्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदिसाची देवणां सालान येवं नासली. हेरोदीक आनी ताच्या इरान ती भोव सन्मान व्हली. तवळ रायन ते चलये लागीं म्हळें तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मण सयत करून तो म्हणालो कितेंय तूं मागशी म्हज्या राज्याचो अर्दो वंटस मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्या सरी भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली स्नान जाता जुवांचे शीस विचार. तक्षणान ती तुट्टान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तापकां स्नान जाता जुवांचे शीस दीस म्हणून राय लागीं मागा लागली. हे आयकून रायकून तीस जालो पूण आपणें घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या उदी दक्षिणे पडोवंक तिका दिल्ले उतार मोडोवंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणान ताणें एका पाऱ्या घरा जुवांचे सीस हाडी जय म्हूण परमण दिवन धाडलो. ताणें बंदेन वचून जुवांचे सीस कापले आनी एका तपकान घालून चलयेक आड दिले. चलयेन ते व्हरून आपले आवय दिले. ही खबर आयकून जुवांचे सीस आयले आनी ताची कूड व्हरून निके पिली. देवाची उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुतने बुक्समची सत पदकाम. मुगाच्या भाव भयणीनो एक सांगणी अशी आसा स्वताक वाट ना. वय तशें म्हणटा आसतना आमकां सत सोडोवंक जायना कित्याक आमी सती मनीस आनी सताच्या वाटेन आमी चलता. आनी कोणाक साज एका तरेची खावची न्ही आसची स्वाब साज जावन आसा. कित्याक कोणाकय सत उलोवंक तितके कस जातात कित्याक आमचो संबंद आमी पयलो पळयता एकामेकाक कशें आमी सत उलयला कितले प्रॉब्लेम जाता. तशें जायते फावटी आमी सांगचे आसा फादर गरजे फटी मारली म्हणून. गरजे फटी मारची गी मरजे फटी मारची ते सवाल न्ही हांगासर. पूण आमी कशे आमच्या जिवितांत सताक रुजवा दिता. कोंब्याची वळख सगळ्यांक आसा. एकल्यानी विचारलें की कोंब्याक तूं इतलो बरो सकाळी फुडें 7 घालून सगळ्यांक उठयताय तरी तुका धरण मारतात आनी कातात न्हय कित्याक म्हणून. तो कोंबो सांगता की आजकाल कोणूय जाग येयल्यांक बरें जायना. जाग येयल्यांक शिक्षाय कस दिवशीत मारतात. वय ही जागोवणी म्हाका कसली. जागोवणी कोंब्यान न्हिदींतले जागोवची न्ही पूण कोणीय सत सांगता तर आनी कोणीय कोणाचे आळे तुवें अशें करचें सोमा न्हय तशें न्ही अशें न्ही म्हळ्यार कितें पुरो जाता म्हण आमी जाणा अशें संवसार तसलो. त्या खातीर जुवांव गीत तेच जालें. जुवांव भोंवती सायलो एका विचित्र विशेश मिसांवा खातीर आनी आमी 6 जाणां ताचे मिसांव कसले म्हूण. आनी ह्या मिसांवांत आयल्या सुरवात ताका लोकां विरोधी जालो तो कित्याक तो आयलो एक वाट दाखोवंक. ताका ते सुरवात म्हणटा अरण्यांत एक थाळो भोंवता सुम्याची वाट नीट करा. आनी नीट करा म्हणटा आसतना कशी नीट करची. आपले उणेपण आमचे पातकीसपण सोडून आमी नवे जिवीत जियेचें म्हूण तो सगळ्यांक उलो दिता आसतना थंयसर आशिल्ले सोदो लोक तो आयलो आनी जुवांव लोकचे बावतिजम खाण गेलो आनी
आपणाची पातकी जिणी रडलो. पूण हांगासर सादो लोक आयिल्लो पूण व्हडलो लोक येवना. आनी हो व्हडलो लोक कोण? फारीज आनी सादुस्यू. कित्याक ते बिलकुल ओपनातले आपूण पातकी म्हणून. कित्याक नियमशास्त्र इतले बरे करून ते पाळटे लेगी. ह्या नियमशास्त्रा मुखार तांकां तोच नियमशास्त्र सर्वस आनी हेरांकी शिकयतले कशे नियमशास्त्र पाळचे. तर आमी कशे पातकी जावचे त्या खातीर ते येवंक ना जुवां लागीं बावतीन घेवंक. आयले वयस्तान ते पळयतात आनी जुवांव तांकांय पळयता आनी म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलानो कसले एक उतार तांकां तसले आयकत आसतना आमकां कितें भोगता. म्हाका आनी तुका कोणी अशेंच म्हणा तो वो फटींग येवचो तो असो म्हळ्यार आमकां कितलें भोगता. पूण तर ह्या पारिजांव कितले भोगनातले ते येयरा कोण आले कारण हाका केदाळाक लागड करचो म्हूण. पूण तांकां साथी नासली कित्याक सादो लोक जुवां भोवतीसा नासलो. तशें म्हणटा आसतना न्हयस ह्या सुद्दां हांच्या चड मुखार गेलो तो हेरोद रायाक तो विरोध केलो. हेरोद रायन केलें व्हडलें काम चिंतलें हेरोद रायन. पूण तो म्हणटा ना तुवें करचें सारकें न्ही. एका रायाक मुखार घालचें तितलें ताका धैर्य आयलें म्हणटा आसतना ताचे मिसांव ताका कळीत आसले. आनी ह्या मिसांवान तो कॉम्प्रोमायज करिना. राय जावं दी व्हड जावं दी ल्हान जावं दी जेजूची वाट एक ती वाट तुमी तयार कर म्हणटा तो. जुवां विशयांत आमी जायते जाणां कित्याक मातेच्या 3ऱ्या अध्यायांत जुवां विशयान जायते दितात. तशेंच 11व्या अध्यायांत जुवांक जेजू चड आनी चड वयर दवरता. कित्याक जेजू अशें सांगता की मातेच्या 11व्या अध्यायांत सत्य हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जात जुवां प्रास ओरतो दुसरो ना. पण कदो व्हड मनीस तो. पूण कित्याक तो व्हड मनीस जालो? कित्याक पोरण्या तेस्तामेंतांत तो अखेरीचो प्रवादी आनी नव्या तेस्तामेंताक ताणें एक मध्यस्थ जावन दिलो. आनी जेजू कोण म्हूण ताका वळख आसली जावं पुरो. पूण तो जेजू वळखूंक वचूना. कित्याक ताका कशें बापान एका स्पिरिता द्वारे ताका ताची वाट कशी तयार करची म्हूण सांगिल्लें. आनी त्याच खातीर तो जेजू कोण म्हूण सोदूंक वचूना. बगार आपणाचे मिसां कशें करचें त्या खातीर पयलीं आमकां हर रानांत तो रावलो. एका गुणीचे वस्तू तो नासलो खऱ्याचे वस्तू तो नासलो. आनी ताचें जेवण जावन आसलें कितें फळां या पाळां म्हळ्यार तो सिटींत वचूना. जेजू कोण म्हणून वय तो जल्मलो मोरयेमायच्या हाजरपणा वेळार. कित्याक आमकां कळयत आसा एलिझाबेथ मोरी भेट दिता आनी थंयसर जुवांवचें जल्म जाता. तेच मात आमकां आयकूंक मेळटा जुवांव आनी जेजूची मुलाखत. पूण ताच्या उपरांत आमकां जेजूक मेळूंक गेल्लो गे म्हणून गोत्तू ना. आनी ताणें कितेंय सांगूं ना जेजू म्हजो भाव या मावशे भाव म्हणून. कित्याक त्या वळखीची ताका गरज नासली. ताच्या मिसां एकच जावन आसलें सुम्याची वाट तयार करूंक. आनी त्या खातीर कितें ताका सांगलां तें देवान ताका सांगलां तें ताणें केलें. आनी अखेरीक ताका जेलांत गेलो. तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावा आनी भयणी जुवां भोंवतीच व्हरतो की या आमी व्हरती की म्हळ्यार एक सवाल येता. कित्याक जेजू अशें सांगता की सत्य हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्या मदें स्नान जाता जुवां परस व्हरतो दुसरो ना. थंयसर आनी एक वळतो अशें म्हणटा तरी पूण सर्गींच्या राजान कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे परस व्हरतो. असो अर्थ कितें? हांगासर आमी कळोवंक जाय एक चिंता आमच्या तें आसूंक जाय. जुवांव भोवतीस खाली देवाची वळख आसली. देवाची मिसां तो जाणा आसलो. जेजूची वळख ताका चड नासली. तो म्हणटा हळेत देवाची शेळी आनी ताचे शिश्य ताच्या फाटल्यान येतात. देवाची शेळी कशी तो जाता ताका कळीत नासलें. कित्याक ताणें पारिजांवां सांगलें तुमी आग्याचे पिलानो तुमचें नाश जाता कित्याक तुमी जिणी बदलिनात. आनी जुवांव भोवतीस पोरण्या तेस्तामेंतांतलो तो प्रवादी तो आशेन नाशिल्लो चड वायट नाश करूंक एक मेसिया येतलो. आनी ह्यो मेसिया सगळे नाश करतलो पाडपण आनी बरें ह्या नवे सांवाडटलो म्हूण. पूण जेजू कितें करता आपल्या परगडजिणी वेळार जेजू कोणाय की पाड करिना. सुंका घरा उठ्ठू पातक्या उडदो बेता तांकां बरें करता. अशें म्हणटाना जुवांक एक सवाल उपजाता ओ मेसिया गी आमी चिंतलें मेसिया म्हळ्यार कितें सगळ्याक बरें करता ओ बरें कालें करता वो पातक्या उठून जियेता. त्या खातीर जैलांत हांव तो सांगता ताच्या शिश्यान धाडटा येवं कसो मेसिया तुलसुगी या आमी आनी एकल्यार राखा जाय. पळय कोलो दुबाव जुवां भोवतीस कित्याक वो दुबाव येता म्हळ्यार ताच्या चिंतपा प्रकार देव नितीदार. देव सगळ्यांक शिक्षा लायता कोण पातकां करतात आनी नवो संवसार बांदता म्हूण. पूण जेजू आयलो
सगळ्यांचें रक्षण करूंक. हे अनुभव मोगास अनुभव जो बाबतीचा जावं ना. आनी जेजूचें मिसांव सुरू करता करता आसतना तो मरता. तशें जाल्ल्यान नीज जेजूचें मिसांव कितें, जेजू कित्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो म्हूण तो नेणा जालो. कित्याक ताका जेजूच्या मोगा विशयान, ह्या बापाच्या मोगा विशयान ताका माहीत मेळना. आनी अशी ताका कस जाता जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण समजूंक. पूण म्हाका आनी तुका तशें न्ही. आमकां जेजू म्हळ्यार कोण कळीत आसा. कित्याक जेजू आयिल्लो आमचे खातीर, पातक्यां खातीर, आमकां सालोसांव दिवंक. वय जुवां बावतिजान सताक रुजवात दिली, आपणाचो जीव ताणें सता खातीर करशिल्लो, पूण आमकां ताचे घोडले मिसांव दिला. आमी जेजूच्या फावलांनी चला जाय, जेजू बरी आमी जाय जाय, जेजूक आमी हेरांक दिवंक जाय. कशें आमच्या जिविताद्वारी. आनी हे जिवीत कशें आमी जिये जाय, जेजून शिकयल्या शिकोवणेद्वारी. न्ही पोरण्या तेस्तामेंतान शिकोवन, पोरण्या तेस्तामेंतान नव्या तेस्तामेंत पूर्ण जाता. जेजू आयिल्लो पूर्ण करूंक. तशें म्हणटा आसतना जेजून एक शिकोवन दिल्या माया मोगाची, एकामेका बोगसाण्याची, एकामेका आमचें उणेपण वळखून देवाचें बोगसाण मागून नवें जिवीत जियोंक. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी जो बाबतीस ताचें मिसांव संपूर्ण करून गेलो. कित्याक ताका दिलें तें पर्टिक्युलर मिसांव. पूण म्हाका आनी तुका तालेंच मिसांव दिला. पयले सुवेद जेजू वळखून ताचे संगी जियोंक आनी त्या जेजूक आमी साक्ष जावंक. आनी ह्या वेळार जायते कश्ट आमकां येतात. कित्याक हांवें पयलीं सांगलें सत उलोवंक लाभ न्ही आज. पूण जो कोण जेजूचेर पातयेता, जेजूक आपणाचो करून घेता, ताका सत उलोवंक भिरांत आसना. कित्याक सत मात बाळटा न्ही दुसरें जिवीत. आनी जेजू जावन आसा तोच म्हणटा हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत. सत म्हळ्यार कितें, ताणें शिकयलें सर वाटांनी आमी चलता तर आमी सताच्या वाट्यान चलता. तर ही वाट आमी चलोवंक प्रयत्न करया. आनी कशें जो बाबतीन आपलो जीव त्या जेजू खातीर दिलो गी, ह्या ताच्या मिसावान पूर्ण केले गी, ताच्या मार्तीरपण दारवय आमचें जिवीत इलेलें मार्तीरपण जोडूंक. कशें मार्तीरपण, हर एक दीस आमकां इलेलें मार्तीरपण मेळटा. हेणें तेणें सगळ्यांचें मेळटा. पूण जाल्यारय आमी भरोसो सांगचो न्ही. कित्याक जेरेमिया प्रवादीक देवान सांगल्या बरी, हांव तुजे संगी आसा. तुका कोणूच तुजे विरोध आयल्यारय तुजें वयर तुका मेळना जायत. कित्याक हांव तुका राखता. आनी वस्तू दीव आमचे संगी सदांच आसा आमकां राखोंक. पूण आमचो बाबार्थ भरोसो ताचें तें तीर जाय जाय. तर वस्त बाबार्थान भरोसो येता देवाचेर तीर जावंक जाय जाली कृपा ह्या मिसावळी मागुया. आमेन. आदुनाया काणिकांची दयाळ मुखार बापा, पातकी बुडतरी आयल्या वेगरी काणीक पूण तुका. वाय मुंडो तुका पेटोवन दिता, मोकळ सासो आसमोर पिता. स्वीकार कर सोम्या माता, वोत आमचे तुजे बेसा, वोत आमचे तुजे बेसा. वाय मुंडो तुका पेटोवन दिता, मोकळ सासो आसमोर पिता. स्वीकार कर सोम्या माता, वोत आमचे तुजे बेसा, वोत आमचे तुजे बेसा. म्हणजे मोगाच्यान आमी पेटींचे बलिदान सपदिता देव बापाक म्हणटा तसले जावून मागात. तसले बलिदान आपल्या मनागणी मागणी आमच्यानी सर्वेस्परारण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारोग जुवान लोकांक शिकयलो. आनी तुजे विराधीरान आपलो जीव दिवन तस मारोग रक्तान कणयलो. आमी तुका भेटूंक आयल्या ह्या तुज्या पुताच्या रक्ता बराबर जुवांची रगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस भाव तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची खालजाव बारुया आमिती सर्वेस्परातय उपाता सर्वेस पराक आमच्या देवा दिन वसूया वैश्यामी करू फावो सर्वेस्परा पवित बापा पदन ससनाच्या देवास कणसत जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचून फाव कायदे नितीसान आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशव्यांत आसतना स्नान जाता जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्यासर मनशा प्रास व्हरतो मान ताका फावो केलोय आपल्या जल्मान ताणें जायत्या संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सुरंदरा जल्माच्या आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुशव्यान आनंदान तो बुडलो संसाराचे पाप करतल्या शेळीक आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रावद्या मदीं ताणें एकल्यान दाखोवन दिलो जवदानांच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणारा स्नान दिलें अशें व्हांवोवचें उदक आमच्या भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जज जावंक पावलें शेवट पर्यंत रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मरणान लेगून उजवाडाक ताणें साक्ष दिली देखून सर्गींच्या देव दुता भक्ता संगती पृथ्वी तुका वाकोण निरंतरी तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळपरासो सर्वेस्पर्तो सर्गाई संसार बाबा तुझ्या वैभवान तुका जय जय सर्वेस्पराची आमी तुका जय ओम सगळी तुका जय बाप्पा करस्तम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या दडणी देणी पवित्र कर मी मागता जावं ते आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन करत मरण सत्संग वेचार ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेत घेयात आनी अंतले पियात ती म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराची हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेत मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात Baba the Zogel Pagatuya. Jesus melo, Jesus जीवन साला, Jesus novia, येतलो. बाप्पाजीच्या माणसांनी पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपणी वडास करताव आणि व जिवीत सवुंडण चढणची का समर्पिताव तुझ्या मुखार येऊन तिची सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तिका दिन वचताव आणि जे सिकूडक आसा त्याला आम्हाला समेजतांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेळ्ळे तिथे आमच्या भाव भयणींचे कोत कर तांकां आनी तुजे इश्ट कथेत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पोजळीत तुमकां पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकवार म्हळ्या देवाचे मागीर सांगाती भाग्यवंत तुजे तुजो पती भाग्यवान धर्म जोत भाग्यवान बाप्तिस्त आनी तुका मारवाड्या सगळ्या भक्त बरोबर तसांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dial Jesus me, Dial Jesus and Dial Jesus.
Powithat menjayik punang Sopavedal Bapa Suvandanani Vaibautuka Sasna ja sasna जिसून शिकल्या मागण्यांद्वारे देवाक मगान बाप्पा म्हणून उलो मारूया आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या मोक्षिता शांती पत्का मोगोस सर्वेस्परास वाटांतली आमकां निवाद आयकून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागडमच्या सोडून राज्याचो क्रिस्तचे नेम बरोशन तेल्यांक आमकां ते उदार काकुने सर पातकांतले सुटेन सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण त्या पयसबीच्या भावा तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशेपण शांती दिनी कुटान सांबाळ तुजे त्या जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती पाठवया शांती तुमची सवय देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुर्रागात आमी संवयता ती आमची जग तेणी काय साडी ना जावं पूण ते काकूत आनी आमच्या आत्म्यांत तशेंच कोणी भलायकेनी वकात दी पळया वचन आसा जेजू देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती या शिळीच्या जीवनाक आपण लभलेली आमी सुभागी तेचे म्हाका फवना म्हाका भलायकी मेळचली कृष्ण कुर्रागात आमकां ससनाच्या जिविता पावो मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
जुवावन जावप दिवन मुळे तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. प्रार्थना. भूमुखाल बापा, बगेवन जुवान सगळ्यांच्या जिवितात जल्मलो तो दीस संभ्रमून ताणें दाखोवन दिल्या आमच्या सडुंदरा गुंड्या दाका वायनाच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सडुंदरा बाबार्थान दिसान दीस अदीक वळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक जियोंक, आमी मरा पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आनी सौपो वेदालदी बापूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनादेक बाब वॉल्टर डिसोजा तुमचे नांवें तांकां दिनवास. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. फाल्यां शुक्रारा दीस सा युफ्रेजिया इल्यू तिंगळ केरळाची एक कर्मिलीत माद्र तिचें स्मरण आमी करता. येवच्या मंगळारा दीस सा ग्रेगोर वर्तो एक पाप साहेब ताचें स्मरण. आनी येवच्या ब्रेस्तारा कोलकाताची सा मादर तेरेजा तिचें स्मरण आमी करता. येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार आसता. त्या दीस संजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत सुमया संगता 3 वरां नवाकाल कॅरिस्मेटीक मागणी विधी आसतली. मनादेक बाब हॅरी डिसोजा आराधन चलोवन व्हरतले. येवच्या बुधवारा दीस संजेच्या 7 वरां तावन 8 वरां पर्यंत मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हांगासर सर्व कुटुंबा पासत एक विशेष आराधन मांडून हाडटात. येवच्या ब्रेस्तारा कोलकाताची मदर तेरेजा सरोनो 20 आनी 7 वर्सां संपतात. ह्या संदर्भी येवच्या मंगळारा दीस सकाळींच्या 9:30 वरां तावन कुदमोल रंगराव सभासाल काद्री हांगासर मदर तेरेजा विचार वेदिके हांणी एक विचार सातें एक सेमिनार मांडून हाडलां. फाल्यां तावन मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक नोवेना सुरू जातात. हांगासर सकाळीं 6:30 वरार आनी संजेच्या 6 वरार 2 मिसां आसात. संजेर 5 सावन 25 मिनटांक कार्मेल मायेच्या ग्रट्टे लागीं तेर्स, त्या उपरांत नोवेन आनी फुलां अर्पण आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान. आदल्या वर्सा आमी फुलां संगी दिसपडत्या जेवणाक गरजेक पडच्यो वस्तू हाडून मोरयेक अर्पिल्ल्यो. फेस्त जाताच आमी 5 आश्रमाक ते व्हरून पावयल्ल्यो. ह्या वर्साय आमी ही बरी करणी मुखारून व्हरतल्या. शुक्रारा टूथपेस्ट, सोनवारा साकर, आयतारा साबू, सोमारा दाळ मूग कुळीत, मंगळारा गोवा पीठ, बुधवारा तेल, ब्रेस्तारा चणे बटाणी, शुक्रारा तांदूळ आनी सोनवारा बिस्कीट वा स्नॅक्स आमी हाडचे. कोणाक संजेच्या नोवेनाक येवंक जायना तांणी त्या त्या दिसाची वरवीं हांगासर बाळमुरयेची इमाज आमी दवरतल्या. थंयसर हाडून दवर येता. हाचो विवर भायर फ्लॅक्साचेर आसा. ह्या पुणशेतांत सर्व संगती सुसूत्र रितीन चलता तर ताच्या फाटल्यान जायत्या स्वयंसेवकांचो निस्वार्थी वावर आसा. सकयल मार्गार वाहनां कंट्रोल करची जावं दी, हांगा ग्रावंडार वाहनां पार्किंग जावं, त्या उपरांत मिसा वेळार बसका दिवची जावं वा काणीको एकठांय करचें जावं, हें सक्कड बऱ्या मनाच्या स्वयंसेवका वरवीं जाता. जर हे नात हांगासर भक्तीक कार्य मांडून हाडूंक कश्ट जाता. पूण हातून थोडीं आतां उतर प्रायेक पावल्यांत आनी हेर थोडीं पिडेक वळख जावन तांकां सेवा दिवंक कश्ट जाते आसा. अशें आसता तुमचे लागीं एक विनंती हांव करतां की बाळूक जेजूक तशेंच भक्तिकांक सेवा दिवंक तुमकां आमी मुखार आपयता. सगळो दीस दिजे म्हणना, ब्रेस्ताराची थोडीं वरां तुमची सेवा खंडीत जावन बाळूक जेजूक तशेंच भक्तिकांक मानवतली आनी हांगासर येवच्या भक्तिकांक व्हड आदाराची जातली. ह्या दिशेन तुमी बरें मन दाखोवचें आनी आमकां भेटचें. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया. मनशांच्या प्रकाशंगाता रावन समुद्र संतोष म्हणटा समी
जेजो मनशाचो येजान जियेलो सवतरांच्या गरजांचो मनशा पावलो पिडाक गुण करून देवीक वैज म्हण नांव ताका फावो जाली निर्णय शिकलो जेजो मेस्ती म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पयत बाळपणदान मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रकाश जेजू बाळूक म्हणटा की तो सत म्हाका मान करताय सर आमची ते सवां त्या बाळकाजीच्या पांयातले आमी समर्पित करुया प्रतीक जावन आमकां दिवच्याक चड आनी चड धैर्य बोड भलायकी आमची जिवीत क्रिस्ताच्या जिविता बरी करूंक आनी सताक रुजवा दिवन चलोवंक तशेंच सर गरजां खातीर प्रत्येक तरा मागुया जायते जाणांनी जायती ते सवांग सराडल्या त्या सवां खातीर तशेंच आमच्या कसकी त्या सवां खातीर आमी मागया प्रार्थुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी स पदवी हाज्या पितारान उगडापी केली आसता आनी तुजो उलो आसता कापाचें उलो मातयल्या सगळ्यांक आयक तुज्या बेसवा आमच्या बापा सगळी चाव तुजें नांव पवी जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळं जाता तशी संवसारान जावं Naman Maria could pen relation with the Jessangata, Stramta, to Sadi, was the fall to changes. There was support money, Selo. There was support money, Selo. There was support money, Selo. My mom, Papa, can you put a can you put vitratmyak? Jezebel come to Bessangal, I come to my mom, Papa, can you put a can you put vitratmyak? Jezebel come to Bessangal, I come to my mom, Papa, can you put a can you put vitratmyak? Jezebel come to Bessangal, I come to Magni. Balok Jezulagi Magni. E aja पंचायत जिजबल खा आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोती दीस घालमोन तुझ्या मुखार पडून मी मागतां इतले बिरमतेन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी इतल्या उतरेगन मागची कृपा आमकां धीव दी कारण आमचे वयस कस निरासपो तुजी कुमोगणी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वच्या आमेन Maka Jesu kelia sir parangatir ia gudi maun rawon kalsa gunai dam te kamer ga divya. Harga magne ye bodar balok Jesu tuje makarami set patau कि हम कदा के लिए जवड़ करा कचीर हम चेर गा बेटूंग हमें आई लियाओ का को जमी वर्णी थे लियाओ तू जावना से हम सदीव रसनारनी संभलनार हम सगळी पातीनी तुझे रमी दवरताव ज्या ज्या बजाई माझी मारिफात तुझी बघ सगळ्या विस्तारून दी सो लोक तुझ्या बाळपणा मान दिव दीत आणि तुझी कळण ते देवीक मजा जडून दीत स्तुती आणि महिमा जावं काबळका जेजू आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करो तुमच्या भितर राव तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यांत राव तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यांत राव तुमकां राखो तुमच्या वयत राव तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पळयतात सवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमी ताची बरी तूं आमची बरी जालो आमकां वयर उबारो तूं पाताळाक देवलो पातकातांव सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो दिपुणांत वांटून दीव मनीस जावन आयलो जेजू बाळका लाले मागता तुझ्या सैबार बदल आमकां जेजू बाळका लाले मागता तुझ्या सैबार बदल आमकां मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां
घेवन कुर्साचे करून आमकां आमच्या सुनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र